करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावले वोगे हड्ड्यातले इगळे आयज हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊन दी जागे जायात जागे गांवकारांनू जायात जागे नमस्कार. जायत जागे प्रोग्रामात अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार. आयचो आमचो पयलो विशय आसा भाजपान अखेरीक नरेंद्र मोदीक प्रधानमंत्री उमेदवार म्हणून घोषीत केलो, जाहीर केलो. पळया तो व्हिडिओ. मोदीच जातलो आमचो राजा आमीच मारता कारंदाय. मोदीच जातलो आमचो राजा आमीच मारता कारंदाय. मागीर मारूक लागल्या बोवाळ सगळ्याक लोकांक मोदीच जाय. मागीर मारूक लागल्या बोवाळ सगळ्या लोकांक मोदीच जाय. नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए. आता प्रधानमंत्री उमेदवार म्हणून घोषित करप आणि प्रधानमंत्री जावप हातून खूबशें अंतर आसा. दिल्ली बहुत दूर है आणि नरेंद्र मोदी अहमदाबादच्यान दिल्लीक जेट विमानान वतलो, काय ट्रेनीन वतलो, काय बैलगाडयेन वतलो आणि खूब तेंप लागतलो ताका थंय पावपाक. हें फक्त काळूच थारायतलो. इतले बेगीन आमकां तें थारावपाक मेळचें ना. काय अहमदाबादाकूच उरतलो तेंय बी. ह्यो गजाली पळय आसात न्ही त्यो फुडाराच्यो. पूण ताजे आदीं आमकां एक 2-3 गजाली जाणा जावन घेवपाक जाय. त्यो म्हणजे आतां जो बोवाळ जाल्लो आसा पण मिडिया चॅनलांनी न्यूजपेपरांनी की आतां 2014च्यो वेंचणुको ज्यो आसात त्यो एका वटेन राहुल गांधी आनी दुसरे वटेन मोदी हांचे भितर ही शर्यत, हांचे भितर रेस आनी हे कॉम्पिटिशनांत कोण जिखता तें पळोवया म्हणून. भारतीय लोकशाहीची बांदावळ जी आसा ती अमेरिके भशेन न्ही. अमेरिकेक कितें जाता एक तर ओबामा नाल्यार दुसरो आनी कोणी म्हणजे एक तर तुमी हाका मतां दियात, हाका वेंचून काडात, ताका मतां दियात, ताका वेंचून काडात. थंय एक व्यक्तीक प्रेसिडेंटीक लोक मतां दितात, डायरेक्टली सरळ मतां दितात. पूण भारतांत तशी व्यक्तीक मतां दिना. आमी व्यक्तीक मतां दितात एमपीक मतां दितात. मागीर लोकसभेंत जे पार्टीचे एमपी चड निवडून येता, चड वेंचून येता, ती पार्टी सरकार करता आनी ते सगळे एमपी एक कडेन जावन आपलो फुडारी वेंचून काडटात आनी तो फुडारी प्रधानमंत्री जाता. म्हणटा आमकां डायरेक्ट इलेक्शन ना. म्हणटकर राहुल गांधी वर्सीस मोदी, मोदी वर्सीस राहुल गांधी अशें पळय म्हणटा पळय न्ही, ते मिडियाची अतिशयोक्ती पळय आसता न्ही, ते सदां भशेन तशी आसता. आतां कितें आसा, मोदी म्हणलो की भाजप आयले, राहुल गांधी म्हणले की काँग्रेस आयली, तसो एकाले अर्थान ते म्हणटा जायत. पूण आतां फुडाराक आतां काँग्रेस येतली काय भाजप येतली तें कित्या वयल्यान थारावपाचें. आमी कांय ज्योतिशी न्ही. म्हणटा ताची इतिहास कितें, सादारणपणान इतिहास पळयल्यार फुडें कितें जातलें तें मोरलेस सुमार कळटा. म्हणटकर आमी जर इतिहास जर पळयलो जायत, भाजपा म्हणटा ती 1984 पयलीं नाशिल्लीच. ताजे 1984 तांकां लोकसभेत 2 सीट आशिल्ले फक्त. मागीर हळूहळू वाडत गेले आनी 1998 आनी 1999 तांकां 182 सीट मेळ्ळे. 182 182 182 केन्ना मेळ्ळे, जेन्ना बाबरी मस्जीद मोडून उडयली, सगळे कडेन एक रामभक्तीची लाट आयली भारतांत आनी हनुमान राम मंदीर जावंक जाय अयोध्याक असो म्हणून बोवाळ जालो. त्या बोवाळांत ताजे पयलीं अडवाणीन रथयात्रा काडली. ह्या सगळ्या बोवाळाक लागून भाजपा लोकप्रिय जाली आनी भाजपाक 182. ते लाटे उपरांत देखीत भाजपाक फक्त 182 मतां पडली. लोकसभेत जर राज्य करतलो, भारताचेर राज्य करतलो, लोकसभेत सगळ्यात आपल्या पार्टीचो प्रधानमंत्री जर वेंचून काडटलो जाल्यार कमीत कमी 272 मतां तरी पडपाक जाय. गेल्ली 20 वर्सां खंयचेच पार्टीक इतली मतां पडूना. म्हणटकर गठबंधन सरकारान जातात. कोणा आतां फाटले फावटी 2009 काँग्रेसीक पडली 206 मतां आनी तांची UPA पळय आशिल्ली न्ही, युनायटेड प्रोग्रेसीव अलावन्स, तांकां पडली 229 मतां.
म्हणजे बाकीची 23 मतां हेवटेंचे पार्ट्यांची सगळी एक कडेन जावन 229 जाली आनी भाजपाक कितली पडली? भाजपाक पडिल्ली 117 आनी बाकीचे तांगेले सगळे धरून तांगेले 138 जाताले. म्हणजे NDA नॅशनल डेमोक्रेटीक अलायन्स, तातूंत भितर शिवसेना आयली, तातूंत भितर अकाली दल आयली आनी 2-3 बारीक बारीक पार्टी, 1 MP 2 MP अशें. म्हणटकर ह्यो गजाली ज्यो आसा गेल्ले 20 वर्सां कोणाकच अशी मेजॉरिटी अशी मेळूना, सगळ्यांक अशी कमी मतां आनी सगळे एक कडेन जावन मागीर ते सरकार करप, मायनॉरिटी गव्हर्मेंट म्हणटा ताका. हो जालो इतिहास. आतां हे इतिहासाचो प्रश्न फुडाराक कसो येतलो तर फुडाराक भाजपाची आनी UPAची परिस्थिती पळोवया. UPAक आसात 229 मतां आनी बाकीचे पक्ष जे आसा ते भाजपाचे फावराद आसतले काय अगेन्स्ट आसतले, कोंत्र विरोधी आसतले. तर सादारणपणान सगळ्यांनी आज मेरेन जे स्टेटमेंट केले, आज मेरेन जे उलोवन दाखयलां, ताजे वयल्यान इतिहास जर काडत जाल्यार भाजपाच्या विरोधान जे पक्ष आसा हातूंत भितर तृणमूल आयली, समाजवादी पक्ष आयलो, मागीर बसपा म्हणजे बहुजन समाज पक्ष आयलो, मागीर ओरिसाचो बिजू जनता दलाचो पक्ष आयलो, DMK आयली, कम्युनिस्ट आयले, हे सगळे जर एक कडेन केले जायत भाजपा विरोधी पक्ष सुमार 133 आसात. म्हणटकर हे 229 आनी ते 133 अशें जाल्यार भाजपा विरोधी 362 मतां आसात आनी उरिल्ली भाजपाच्या फॉर म्हणपा जाता. फॉरी म्हणपा जायना, पडसावयले कुवाळे खुबशे आसात, तरी आसतना ते सगळे भाजपा वटेन जर धरले जायत जाल्यार भाजपाक 200 वयर मतां मेळना, कारण टोटल मतां आसा 545, तातूंतल्या 362 टक्के उरिल्ली फक्त भाजपा. म्हणटकर सद्या परिस्थिती आसा त्या परिस्थितीच्या मानान भाजपा तुका पावरार कशेंच येवपाक शक्य ना आनी मोदी कसोच ताका प्रायम मिनिस्टर म्हणजे प्रधानमंत्री जावपाचो चान्स येवचो ना. पूण भाजपाचे कार्यकर्ते जे आसा, भाजपाचे फुडारी जे आसा, चडशे फुडारी अडवाणी बी सोडून तांकां कितें दिसता की मोदी भारतांत एक लाट हाडटलो. जशी 1998-1999 एक लाट आयिल्ली, त्या लाटे परस व्हड लाट येवची पडटली, सुनामी येवची पडटली व्हडली, आनी ती सुनामी येवन मोदीक 200 वयर मतां पडटली, भाजपाक 200 वयर मतां पडटली आनी 200 वयर मतां पडटकच जातलें कितें? बाकीच्यो ल्हान ल्हान पार्टी आसा म्हणटल्यो आरे तुमी वतात आमी येता तुमचे बरोबर सगळे मेळून सरकार करया, अशें म्हणून एक अदमास भाजपाक हाडटा. आतां तो अदमास खरो जातलो काय फट जातलो हें आमकां इतले बेगीन खबर ना. पुणून तो अदमास जर खरो जालो जायत जाल्यार भाजपा आनी 8 म्हयन्यांनी धोल ताशे घेवन सेलेब्रेट करतली, उत्सव मनयतली. पूण अदमास जर फट जालो जायत, मोदीक लागून भारताक फाटल्या फावटी जी 117 मतां पडिल्ली ताज्याकी जर उणी पडली जायत आनी भाजपाचे संवंग जर विटले जायत जाल्यार भाजपाक आपला रात घेवन बसतलो म्हणटा अरे हमने क्या किया, एक नहीं करना था अशें म्हण जातलें. म्हणटकर तें आतां कितें जातलें तें आमी सांगूं शकना, तो फक्त टायम वील टेल म्हणटा तशें आनीक 8 म्हयन्यांनी कितें जाता तें पळोवया. हो जालो आमचो पयलो विशय. गांवकारांनू जायात जागे, जायात जागे. आमचो आयचो दुसरो विशय आसा मायनींग केसीची सुनावणी सुप्रीम कोर्टान परतून फुडें धुकल्ली. पळया तो व्हिडिओ. गणपती बाप्पा दिल्लीक या, जजाक सारकी बुद्ध दिया. गणपती बाप्पा दिल्लीक या, जजाक सारकी बुद्ध दिया. गणपती बाप्पा मोरया, फुडल्या वर्सा मीन घेवन या. गणपती बाप्पा मोरया, फुडल्या वर्सा मीन घेवन या. गोंयच्या मायनींग प्रस्नाचेर सुप्रीम कोर्टात केन्ना सुनावणी जातली हाचेर अजून कांयच थारूंक ना. ग्रीन खंडपीठाचेर आशिल्ले न्यायमुर्ती रंजन गोगोय सध्या फौजदारी आनी वेपारी टॅक्सां विशीं अपिलां आयकतात. ही सुनावणी आनीक 1 म्हयनो चलूं येता. ग्रीन खंडपीठ दर सोमारा सुनावणी घेता. थळाव्या स्टील उद्देगाक उर्बा मेळची म्हूण मिनाच्या निर्गतीचेर नियंत्रण हाडपाचें केंद्र सरकाराचें धोरण आसा. ह्या धोरणाक लागून गोंयांतल्यान जावपी मिनाच्या निर्गतीचेर परिणाम जावं येता. कोळसो आनी स्टील विशयक स्थायी समितीच्या 28व्या अहवालांत तशे संकेत मेळटात. सुनावणी फुडें धुकलत आसा. आज येतली फाल्यां येतली अशें म्हणून आमी वाट पळयतात, बंदी उठ्ठली म्हणून वाट पळयतात, कांय जावना. फाटल्या फावटी क्रिस्टोफरान घोशणा केल्ली, शिटकावणी दिल्ली सरकाराक की 4थी उपरांत जर तुमी मीन सुरू करनात
जाल्यार आमी भारत सरकाराची ऑफिसां बंद करतले, आस्थापनां बंद करतले म्हणून गोंयची. तर गोंयांत भारत सरकाराची खुबशीं ऑफिसां आसा. सगळ्यांत मुख्य आस्थापना म्हणजे दाबोळेचो एअरपोर्ट, दाबोळेचें विमानतळ, मागीर वास्को, मडगांव, सावड्ड्या, काळ्या कुले ही रेल्वे स्टेशनां सावथ सेंट्रल रेल्वेची, आनीक मागीर कोंकण रेल्वेची रेल्वे स्टेशन, हे सगळ्यांत मुख्य. मागीर म्हणटा पोस्ट आसा, टेलिफोन आसा, आतां टेलिग्राम म्हणटा गेलो. अशे खुबशी भारत सरकाराची ऑल इंडिया रेडिओ आसा, टेलिव्हिजन आसा. भारत सरकाराची खुबशीं आस्थापनां आसात आनी खुबशीं ऑफिसां आसात. आतां सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे एअरपोर्ट आनी रेल्वे. आतां एअरपोर्ट आनी रेल्वे जर बंद करत जाल्यार जसो मीन बंद जावन लोकांक त्रास जाला तशें एअरपोर्ट आनी रेल्वे बंद जावन हेर लोकांक त्रास जावपाक शकता. म्हणजे एका लोकांचो त्रास जाता, एका तरेच्या लोकांचो त्रास जाता म्हणून तो राग उक्तावपाक दुसऱ्यांक त्रास करप हें बरोबर न्ही. हाजेर क्रिस्टोफरान आनी ताज्या वांगड्यांनी विचार करपाक जाय आनी बाबा ह्यो रेल्वे आनी एअरपोर्ट बंद उडोवचो काय ना हाजेर सिरियसली विचार करून आमकां दिसता तसो तो बंद उडोवं न्हय. बंद उडयलो जर जायत ताची एकच एडवांटेज म्हणजे ताचो एकच फायदो की भारत सरकाराक रोखडें कळटलें आरे गोंयकार रागार जाले आतां कितेंय तरी करपा जाय. आतां पर्यंत गोंय ल्हान, गोंयकारांक कोणूच कॅर काडना अशें दिसता. कारण भारत येदो व्हड, गोंय इतलें ल्हान, गोंयचे MP कितले आसात 2 आनी तेय बी उलयना असलें चल्लां. म्हणटा ताका लागून गोंयांक कोणूच कॅर काडना आनी असलें कितेंय जालें जाल्यार जाप करून मागीर सगळ्या बोवाळ जातलो, सगळे नॅशनल चॅनलांनी येतले, आरे गोंय बंद जालां, कित्याक बंद जालां रे, मीन बंद जाला, मीन कितेंय करात मरे थंय, अशें म्हणून सगळे धांवन सुप्रीम कोर्टा वचून पांय पडटले आनी बेगीन एकादलें चालू जावपाक शकता. म्हणटकर हो पळय आसा न्ही तो प्रभावी उपाय खंयचो एअरपोर्ट बंद करप, रेल्वे बंद करप, पूण तशें करपाक जायना. तशें कित्याक करपाक जायना तर लोकांकय त्रास जातात. सरकाराक बुद्द शिकयता हेर लोकांक जर त्रास जाले जायत मागीर आमी कितें आमकां मेळटा तशें करून तशें करपाक जायना. कारण आदींच लोकांक त्रास जाला, चड लोकांक त्रास करून आमकां कांय मेळचें ना, आमचे त्रास सॉल्व जावचे ना, आमचे सुटावे जावचे ना. म्हणटकर हाजेर क्रिस्टोफरान विचार करचो. मिनाची गजाल उलयता आसतना 2 नव्यो गजाली आतां कानार येतात म्हणटात त्यो. एक, गोंयचें जें मीन आसा तें सामकें सकयल्या दर्ज्याचें 62% लोखंड पळय आसा, ताजेकी कमी पर्सेंट लोखंड गोंयांत आसा. म्हणटकर ते 62% सकयल लोखंड आशिल्लें मीन जें आसा ताजो दर्जो वाडोवपाक वेगळे टॅक्नॉलॉजी हें करून, बेनिफिशिएशन प्लांट आनी कितें करून ताजो दर्जो तो वाडयतात. तसो दर्जो वाडोवन तो भारतांत जे स्टील प्लांट आसात म्हणजे लोखंडाचो माल तयार करपाचे कारखाने आसात तातूंत हें मीन वापरपा जाता असो म्हणून एक विचार चल्ला. आज मेरेन कितें जातालें 64% वयर मीन एक्सपोर्ट करपा जायना, ते भारतांतूच स्टील कारखान्या खातीर वापरपा जाय असो कायदो आशिल्लो. आतां आनी ताजे सकयल जे मीन आसा गोंयचे सारकिले मीन ते एक्सपोर्ट जाताले. आतां तेंय बी एक्सपोर्ट करनासतना स्टील कारखान्याक वापरपाक जाय अशें म्हणून भारत सरकाराचो एक डिपार्टमेंट, भारत सरकाराचें एक खातें आतां फुडें सरता आनी प्रेशर लायता. म्हणटकर तें खंय पावता तें पळोवपा जाय. तें जाल्यार बरेंच, कारण एक्सपोर्ट चायनान फाल्यां बंद केलें, जपानान बंद केलें जाल्यार आमकां भिवपाची गरज ना. हेवटेनच्यान कमी प्रेसाक जायना, चड निर्बंध जायना, पूण कितेंय तरी खंयी तरी गोंयचें मीन विकतले हाजी आमकां गॅरंटी आसतली. दुसरी गजाल आनी चड म्हत्वाची गजाल म्हणजे 2020 ऑलिंपीक गेम ज्यो जातल्यो त्यो टोकियो जातल्यो. आनी टोकियो जपान म्हणटा कितें आमची जपाना कडेन पोन्नी रिलेशनशीप आसा, पोरलें नातें आसा. केन्ना 1950 साकून जपानाक आमी निर्गत करीत आयल्यात आनी सगळ्यांत व्हड निर्गत आमची जपानाक जाताली. म्हणटकर मागीर म्हणटा हालीं चायना भितर सरिल्ले. पुणून जपानाक ऑलिंपीक जर जाली जायत जाल्यार ती जातली अशी गॅरंटी घोशणा जाल्या. जाल्यार थंय खुबशे चड स्टेडियम जाय पडटले, खुबशे व्हड रस्ते